हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा. ऐकू येतोय सगळ्यांका? आर यू एबल टू हियर? वय प्रभु जी. Yes, yes. हरे कृष्णा. सुजाता माताजी, एम आई ऑडिबल? क्लियर? ऐकू येता? Yes प्रभु जी, we can hear you. ओके. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तानंद स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशचारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. आईचे या कार्यक्रमांतू फॉर होस्टिंग मी अँड इंट्रोड्युसिंग मी. तुम्ही भागवत पुराण कोंकणीचे सगळे ऑल सिनियर डिवोटी, ऑल कोऑर्डिनेटर्स, टीचर्स, Muralidhar Charan Prabhu, Sakhi Charan Mataji, and all the devotees for taking this Bhagavad Puran Konkani. मस्ती मस्ती तुमगेल धन्यवाद. आम्ही भगवद्गीताचे ये एक बुक असं त्या बुकाचे वयर आम्ही डिस्कस करत असो ती. या बुकाचं नाव असं बेसिक्स ऑफ भगवद्गीता. आणि या बेसिक्स ऑफ भगवद्गीता आधार पर आज आम्ही विंगड चॅप्टर्स डिस्कस करत असती. आजचे आमगेल टॉपिक असं युनिवर्स, अवर युनिवर्स म्हणून ताजे वयर आज आम्ही डिस्कस करत असती. तर हे फुल जे भगवद्गीतांतू 6th 7th चॅप्टर, 8th चॅप्टर आणि 9th चॅप्टरांतू मस्ती अशी विंगड विंगड डिस्क्रिप्शन येता. कशी आम्ही हे करता ती, कशी जे देवाल सृष्टी कशी निर्माण जाल्ली आणि ताजी वयरी वर्णन करत असती. तर आज आमगेली टॉपिक असं आमगेली युनिवर्स बद्दल आम्ही आधी वर्णन करत असते. चैतन्य चरितामृतंतू मध्य लीलांतू चैतन्य महाप्रभू सनातन गोस्वामीक त्यांनी उपदेश करताना एक भारी लायक इन्सिडेंट येता. एक पंता ब्रह्माजी अस पळय त्यांनी वैकुंठ वत्ता ती. आणि जेन्ना तांणी वैकुंठ वत्ता ती तेन्ना वैकुंठ द्वारपाल तांकां सांगता की तुमका कोणा मेळचें आसा. तांणी सांगलें अरे वैकुंठ येयला हांव देवा भगवंता विष्णूक मेळचें आसा. तर तांणी म्हणटा ती ओके ओके बैसा ती. आणि मागीर तांणी देवाक सांगता ती की देव म्हूण आयला. तर देव जो आसा पळय तो परमात्मा आसा आणि परमात्मा मागीर सगळ्या हृदयांत आसा. आणि परमात्मा गोत्तस की हागेल कसो भाव आसा. तर त्या पंता ब्रह्माजीक चिके गर्व आशिल्लो की हांव हे मस्ती व्हड सृश्टी करता, हांव एक क्रिएटर, हांव सकळ पळयता, इतले सकळ म्हगेले विंगड विंगड सृष्टी करतस हांव. तर ताका चिक्के इतले एक गर्व आशिल्ले. म्हूण विष्णू म्हणटा की तूं एक काम करी, तूं त्या ब्रह्माक निमगी की खंयचे ब्रह्म म्हूण तूं अशी ताका वचून निमगी. तर जे द्वारपाल असता ती तांणी मस्ती एकदम हे जातात की कसले प्रश्न निमगोची म्हणून. मागीर तांणी ब्रह्माजीला वत्ता ती आणि ब्रह्माजी म्हणटा ती की आयलीत वे तांणी, देव आयलो वे. तांणी म्हणटास की देव मेळ्ळो की देव प्रश्न निमगीत असं की तुम्ही खंयचे ब्रह्म म्हूण. आता हे प्रश्न ऐकून ब्रह्माजी मस्ती शॉक जाल्ली ती. ब्रह्माजीक कळ्ळें की अशी कशी देव म्हाका प्रश्न निमगीत असं. तांणी विचार केले की खंयचे ब्रह्म म्हळ्यार कसले एक ब्रह्म आसा न्हय, आनी कितले ब्रह्म आसा.
तर तेन्ना तो द्वारपाल म्हणटा ना 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 ना, अनलिमिटेड ब्रह्मा असं ती. तुगेले 4 बोर्ड मे तू खाली तुगेले 4 बोर्डाचे 4 युनिवर्स पळयत असं. कोण 10 बोर्डाचे असं, कोण 100 बोर्डाचे असं, कोण 1000 बोर्डाचे असं, कोण मिलियन बोर्डाचे असं ती. अशी ऐकून ताका एकदम विंगड दिसली की अरे अशी कशी म्हाका तर दिसतशी हांव ग्रेट हांव मस्ती होडू क्रिएटर म्हणून. मागीर देन विष्णू येता आणि सकड ब्रह्मा हजारो हजारो बोर्डाचे ब्रह्म आसता पळय तांणी येवन देवाला चरणाक दंडवत करता आशिल्ली तांणी. आणि हे पळोवन ब्रह्माजी एकदम नम्र जाता ती. आणि ब्रह्माजी हें आयकून तांकां दिसता की हांव कसलें न्ही, हांव तुच्छ म्हणून. मस्तीपंत जगान तूं आमकां दिसता की आमी मस्ती व्हड कार्य करता ती जो म्हाका मस्ती नॉलेज आसा म्हाका मस्ती ज्ञान आसा चूक जाली हांव अशी विचार केलो म्हणून देव तांची हे युनिवर्स जे आसा ते मस्ती कश्ट आसा समजच्यात. आणि त्याच ब्रह्माजीन आमगेले शास्त्रांतू ब्रह्मसंहितांतू मस्ती मस्ती विंगड विंगड श्लोक म्हणल्यात ती. एक श्लोक आसा यत् चक्षुरस्ति सविता सकल ग्रहाणां राजा समस्त सुर मूर्ति अशेष तेजा यस्याज्ञ भ्रमति संवृत कालचक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी. ब्रह्माजी म्हणटस की देवाले चक्षुचे म्हणजे देव दोळ आसा पळय ते सूर्या समान आसा. आणि सकल ग्रहांना मेली जितले ग्रह असतात ताचे राज कोण देव कृष्ण. आणि राजा समस्त सुर मूर्ती अशेष तेज इतलं तेजस देवाले की सकळ राजा नमगता ती. आणि मागीर आणि असल देवाक हांव मेगेल नमन करता. गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी. की हो गोविंद जो हो कृष्ण जो आसा पळय हो मस्ती होड कृष्ण आसा. आणि आदि पुरुष मेली सगळ्यान फर्स्ट गॉड मेली कृष्ण आसा. तशींची आनी एक श्लोक आसा देव म्हणटा गोलोक देवी महेश हरी धामशु तेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहितश्च येन गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी. गोलोक नामनी निज धामनी तलेच तस्य. जशी गोलोक धाम आसा तशींची तगू देवी धाम आसा. देवी धाम मे कसले ये मटेरियल वर्ल्ड ये भौतिक जगत जे आमी म्हणटात पळय ताका देवी धाम म्हणा. देवी धाम मेली हे भौतिक जगत जे आसा पळय ते दुर्गा देवी अंडर येता. ओके म्हणून ताका देवी धाम म्हणाला म्हणला. महेश धाम मेली देवाल शिवालय. मागीर हरिधाम मेली देवाल गोलोक वृंदावन आसा. तशींची ताका गोलोक वृंदावन म्हणटात. अशी देवाक आमी म्हणटात ती गोलोक नामनी धज नामनी तलेच तस्य. आणि अशी देवाक हांव नमगता गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी. आमगे इस्कॉनाची एक संन्यासी आसा ती परमपूज्य देवामृत स्वामी महाराज तांणी मस्ती वर्सां फुडें एक लायक एनॉलॉजी तांणी सांगलेले ते हांव तुमकां सांगता की एक चल्ल आसता आणि तो कॉलेजा वता. आणि जेन्ना तो कॉलेजा वता पाप तागेलो चड दुड्डू ना तागेलो आनामाला चड दुड्डू नाशिल्ले पूण तो कॉलेजा शिकच्या वता तागेलो समज ड्रेस ना तागे लागीं शिकच्याक चड बेसीक फेसिलिटी मात्र आशिल्ले चड कांय ना तागे लागीं. आणि तेन्ना तो थोडे वेळ शिकच्या वता एज्युकेशना वता. आणि आमकां सगळ्यांक गोत आसा जेन्ना मनीस कॉलेजा वता ताका ब्रेन वॉश केल्लो आसता की अरे कॉलेजा गेल्ली तुगेले गर्लफ्रेंड आसा का तुगेले बॉयफ्रेंड आसा का तुवें अशी कोर का तुवें लायफ एन्जॉय कोर का म्हणून. आणि नॉर्मल मनीस ताका दिसता हांव ह्या सकट कर न्ही जाल्यार म्हगेली लायफ वेस्ट म्हणून.
तर तो विचार करता की म्हाका हे सकट करचें जाल्यार म्हाका कोण हेल्प करताले. आतां फेब्रुवारी आतां हो जो चल आसा हागेल्या काही दुड्डू ना, हागेल्या लायक ड्रेस ना. आतां कोणा इम्प्रेस करता तर लायक ड्रेस घालता. विंगड विंगड वस्तू असल्यार मान तर ताणें इम्प्रेस करच्यो जाता. तर तो कसो करता, तो तागेले एक फ्रेंडाला वता, ताका सांगता म्हाका तुगेली जीन्स दितुवें. दुसऱ्याला वता, तो म्हणटा म्हाका तुगेली लायक टी शर्ट दितुवें. थर्ड फ्रेंडाला वता, म्हाका लायक शूज दितुवें. मागीर कोणाला सांगता तुगेली बायक दितुवें. आनी कोणाला दुड्डू निमगिता. तशी कोण 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 एक दिवस कोण की एक तागेल कॉलेजान तो एक चली आसता, ताका तो येता प्रपोज करच्याक. तो जेन्ना तो थंय वता, तेन्ना जेन्ना तो थंय येता आनी तागेली येद्राकची फूल भारी वेल्दी एक चेल्लो आसता. तो त्याची चेल्लीक अशी घेवन वता आनी तो सांगता मम माया दुरत्य. ताची अर्थ कसो मेळ्ळी की जशी जिवात्मा आमी ते जिवात्मा म्हणगे आसा आनी आमगेली इच्छा कसली आसा आमकां ह्या भौतीक जग भौतीक जगता भोग करचे खातीर आमगेल्या दुड्डू आसता आमगेल्या ते सकट नसता. आमी कसं करता ती आमी विंगड विंगड देवी लागीं वता लागीं वतात आनी आमकां सांगता की आमकां लायक सौंदर्य दी, आमकां हें दी, आमकां तें दी म्हूण आमी सकट कलेक्ट करता ती. मागीर आमी एन्जॉय करचे वता. ताणी सांगता की तुमकां एन्जॉय करचें जाय कारण की सकळ्यान व्हड एन्जॉयर आवाची राम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वर. सर्वभूतानां ज्ञात्वानां शांती. कृष्ण म्हणटास की आव जे आसा पळय आव सकल ग्रहां आणि सगळ्यान व्हड मेळ्ळी हांव सुप्रीम एन्जॉयर आसा. तर मस्ती पंता लोक विंगड विंगड देवी लागीं देवता लागीं वता ती आनी तांकां दिसता की हांव अशी कार्य केलाली म्हाका हें मेळटलें आनी हें मेळ्ळें मागीर हांव अशी एन्जॉय करता. पण दॅट डजंट हॅपन बिकॉज कृष्णा इज द ओरिजिनल एन्जॉयर. तशीची देवी धाम म्हळ्याली हे दुर्गा धाम. दुर्गा मेळ्ळी पार्वती. म्हणून आमी देवाल भक्ती केल्लाली देवाल भक्ती केल्लाली आमकां विशेष करून हे जे सगळ्यात डिफिकल्ट जे जग आसा त्या जगातून आमकां भायर काडच्या मदत करता. गीतेन तू कृष्ण म्हणटा दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव प्रपद्यन्ते मायाम एतां तरन्ति ते. कृष्ण कसं म्हणटा की दैवी एष गुणमयी हे जे दुर्गा देवील जे माया शक्ती आसा पळय मस्ती कठीण आसा. दैवी एष गुणमयी माया ते मिगेल माया आसा. मिगेल माया मागीर मस्ती पावरफुल आसा. मम माया दुरत्यया माम एव प्रपद्यन्ते जे तू म्हाका नमगलाली तू मिगेल शरणागती केल्लाली बारी इझिली तू हे जगातून क्रॉस जावेत. म्हणून हे मस्ती इम्पॉर्टंट प्रिन्सिपल आमकां लक्षात आसता की भक्ती केल्लाली आमी हे जे विंगड विंगड जे आमगेल युनिवर्स आसा ती आनी त्या युनिवर्स आमी मटेरियल युनिवर्सान तू आसा ती त्या मटेरियल युनिवर्सा क्रॉस करून आमी स्पिरिच्युअल युनिवर्सा भारी इझिली आमी वचयत. तर हे मस्ती एक इम्पॉर्टंट लेसन आमी शिकता. आतां आमी आमगेल जे सृश्टी वयर आमी डिस्कस करूया. आमगेल जे युनिवर्स आसा ताजे वयर डिस्कस करूया. एक पंत एक मनीस आशिल्लो तेका व्हड बॅनियन ट्री म्हण तुमकां वता आसचें पडून आमचे गेल्यान तूं कसं म्हणटात म्हाका उडक आसना. बॅनियन ट्री ताजे सकयल तो न्हिदलेलो आनी न्हिदच फुडें ताणें इतलें लायक झाड पळोवन
तो पळयत आशिल्लो कितलो व्हड झाड असो, जाल्यार ताजे जे फ्रूट आसा पळय, ते फ्रूट भारी सान आशिल्ले. तर तेन्ना जे ते फ्रूट पळोवन न्हू ताका मना अशी दिसता की पळय देव पळय कितलो मूर्ख आसा. इतलो व्हड ताणें झाड केळ्ळा, जाल्यार तें झाड जें आसा पळय ताजें फूल जे ताजें फळ मस्ती सान आसा. तर ताका दिसता की देवाक इतलें बोड ना कशी. इतलो व्हड विद्वान आमी म्हणटा ते देव मस्ती सकड गोत आसा, देवाक सकड ज्ञान आसा, पास्ट प्रेझेंट फ्युचर सकड गोत आसा. कितलो गोतना कितलो व्हड झाड आसा आनी ताजे उपरांत तो न्हिदता. आनी जेन्ना न्हिदता वयर तुकून ते पळय तागेले माथ्यार येवन पडटा. तो उठायता आनी तेन्ना तो सांगता, "अरे देवा, इतलें सान फळ माथ्यार पडलें जाल्यार कितलें जोरान लागलें. जर विचार करा भोपळो जो कलिंगड आशिल्लो ते आमगेले बोडां भेत्त आशिल्ले." तर मस्तीपंत लायफान तूं आमकां अशी दिसता की देव आमगेले वटून जे करतस अशी कसल्या करतस, देवान अशी कसल्या कोरका, इतलं कॉम्प्लिकेटेड कसलं आस, हे कर्म कसलं आस, काल कसलं आस, गुण कसलं आस, हे सकट आमी ऐकता ती आमकां दिसता की देवान अशी कसल्या केला. आमगेले हिंदी हिंदीन तू एक पद आशिल्लें मस्ती वर्सां फुडें एक पिक्चर आशिल्लें ताजें पद आशिल्लें, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई काहे को दुनिया बनाई. तर तो क्लियर सांगला की आम्ही हे जग कसला केला. आम्ही देवाला भक्ती करून परत देवाला धामा येऊचे त्या मात्र एक उद्देशानं देवानं हे घर या भौतिक जगत निर्माण केलं. तर या स्टोरीन आमकां कळतं की कशी देवाल सकड परफेक्ट प्लॅनिंग आसा. हा परफेक्ट देव सकड अरेंजमेंट करता आसा. तशींची शास्त्रांतू आमगेले युनिवर्सान कसकसल अशी म्हण आमी चर्च करता आसा ती. तर युनिवर्स जे आसा पळय ते एक अंड म्हणजे एक अंडाच शेपा आसा म्हणून ताका आमी कसं म्हणटा ती ब्रह्म अंड, ब्रह्माजीन केल्लेले म्हणून ब्रह्मांड म्हणटा ती. आणि हाचे जे कवरिंग आसा तातूंत 7 लेयराचे कवरिंग आसा, 7 लेयराचे कवरिंग आसा. आणि मस्ती तांतू आउटर लेयर आसा ते 10 टायम मस्ती आनीके थिकर आसा म्हणजे ताजे आनीके स्ट्रॉंगर आसा. आणि हर एक अंगान तूं हे फ्लोटींग प्लॅनेटरी सिस्टम आसा. मागीर 14 विंगड विंगड लोक आसा ती. आणि तांतू जे आम्ही ज्या लोकांत तूं आसा ते एकदम सेंटरान तूं आसा ताका भू लोक म्हणटा ती. भूमी देविले जे स्थान आसा भू लोक म्हणटा ती. तशींची ताजे वयरी अपर प्लॅनेटरी सिस्टम आसा आणि ताजी तगू लोअर प्लॅनेटरी सिस्टम आसा. कळ्ळें. तशींची विंगड विंगड हे लोक आनी हे आसा ती. तर मस्तीपंत आमी मंत्र म्हणटा ती आनी तांतू विंगड विंगड लोकांचें वर्णन येता. कळ्ळें. तर तशींची तसल 7 प्लॅनेटरी सिस्टम खंयची गोत सकळांक सकळावन आमगेले जे लोक आसा भूलोक. भूलोका वयर येता भुवर लोक. ताजे वयरी स्वर्ग लोक. स्वर्ग लोकांत तूं सकयल देवी देवता आसता ती. इंद्र ज्यो स्वर्गाल देवता आमी म्हणटा ती. मागीर महर लोक, मागीर जन लोक आनी तप लोक. आणि सेकंड व्हड टॉप मोस्ट म्हळ्यार खंयचे सत्य लोक ऑर ब्रह्म लोक. ब्रह्माजीन त्या टॉप मोस्ट लोकांत राबचे. ओके. आणि ताजे मागीर भूलोकाचे तगूच लोअर प्लॅनेटरी सिस्टम कसले अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल आणि पाताळ. हे लोअर प्लॅनेटरी सिस्टम आसा. 3 प्लॅनेटरी सिस्टम आता ब्रह्माजीले टॉप मोस्ट प्लॅनेटरी सिस्टम ताजी वयर क्रॉस केल्या थंय विरजा नदी म्हणून येता. त्या विरजा नदी क्रॉस केल्या ताजे मागीर
आमगेल जे स्पिरिच्युअल वर्ल्ड असं जे आध्यात्मिक जगत आम्ही म्हणटा ती ते सुरू जाता. तर ओव्हरऑल आम्ही पळयला आली 3/4 जे असते ते स्पिरिच्युअल वर्ल्ड असं आणि 1/4 मात्र जे असते मटेरियल असं. कळलं. तर अशी हे 14 प्लॅनेटरी सिस्टमाचे वर्णन असं. आणि पाताल, रसातल, महातल, तलातल अशी विंगड विंगड प्लॅनेट असत ती. तर सुत लोकांतू विशेष मेळ्ळी बली महाराजाला मी काणी ऐकला. तर बली महाराजानं देवाक आत्मनिवेदन कोरनो देवाक पूर्ण शरणागती केल्याले ताचे मेरेन देवांचे पाय दवरलेले मत्तेरी ते पायाचे प्रेशरान तो तगू भितरचे लोक वचून थंय सुतलांतू तो तागेल देव ताका एक स्थान दिता. इतले नव्हे ताका स्थान दिनी ताका थंय पूर्ण एक राजा म्हणके फुल एक लोक दिला आणि थंय देव साक्षात कृष्ण त्या रूपान तू देव थंय द्वारपाल म्हणून जाता. तर ह्या देवाला विशेष महानता म्हणून आम्ही ऐकूचे. तर अशी हे 14 प्लॅनेटरी सिस्टम असा. तर मस्तीपंता आमकां दिसता की तगूच प्लॅनेटरी सिस्टम जे आसा पळय तांतू मस्ती त्रास आसा तशी न्ही जे स्पिरिच्युअलिची उण असता ताजे अंडरस्टँडिंग. तर हांतू जे नर्क आसा पळय ते विंगड आसा. श्रीमद भागवतमांतू 5th कॅन्टोन तू विंगड विंगड हेलिश प्लॅनेटाचे नरकाचे डिस्क्रिप्शन आसा. तर त्या विंगड आसा हांतू लोअर प्लॅनेटार हांतू या ना. तांतू विंगड रंध्र तमित्साचे डिस्कशन येता. तर शास्त्रांत तो अशी बरयला की आम्ही जे करता ती आमकां ताची कर्म लागता. हिंदीन तू म्हणटा ती करणी बेसी भरणी. आम्ही जे करता एक कार्य केलाली काम केलाली आमगे हायर प्लॅनेटरी ताजी मागीर जेन्ना आमी कसले वायट कार्य करता ती तेन्ना आमी हगूर हगूर लोअर येता ती आणि पाप कार्य केलाली आमकां ऑफ द स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिस. इम्पॉर्टंट पार्ट हाची कसं गोतोसवे मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट हे आहे की हांतू प्लस मायनस जायना. मेळ्ळी तुमी 100 पुण्य केले पाप केलाली ते 100 मायनस 5 95 जायना. तुमकां 100 खातीर पुण्य भोगका पडताले आणि 5 खातीर तुमकां ते भोगका पडताले. जे भक्ती करतात पळय तेन्ना आमी आणि विकर्म हाजी परे जावन आमी अकर्मांत वता. अकर्माची अंडरस्टँडिंग मेळ्ळी. आमी जे करता ती ते आमी देवा वयरी देवार भगवंत गीतेन तू म्हणटा की तुमकां भूक जाल्ला तुमी जेवण करया ती. जेवण करच्या खातीर तुमी भाजी, धान्य, फळ, फूल ते तुमी खावेत. जेन्ना तुमी खाता ती तांतू जीवात्मा आसा म्हणून तुमकां पाप लागचे चान्स आसा. जेन्ना तुमी म्हाका भोग अर्पण करून खाता ती तेन्ना तुमकां ते पाप लागना. गीतेचे 3rd चॅप्टराचे 13th श्लोकांत देव म्हणटा यज्ञ शिष्टाशनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे ते त्व अंतगतम पापम पुनानाम परम कर्मणाम. कृष्ण म्हणटा की तुम्ही जे खाता ती ते तुम्ही म्हाका भोग लागला की तुमकां परत हे खंयचेय कार्य जो हाज्यान तुमकां पाप लागना म्हणून अशी सांगला. तशींची आमी मस्तीपंता ऑफिसांत कोणे लायक काम केलाली ताका म्हणटात की ओके तुका 4 दिवसा खातीर जो 1 विका खातीर तुका सिंगापुरा एक फ्री वेकेशन मेळटा. जर तुका दुबयचे फ्री वेकेशन मेळटा. आबुधाबीचे फ्री वेकेशन मेळटा. तर तुका 7 दिवसाचे खातीर तू गेलाली जितले दिवसाची तू विजा असता तितले दिवस मात्र तू त्या कंट्रीन तू राबयता. त्या कंट्रीन तू कसं कोणच्यास करेत हा थंय कसं खंय भोंवच्यास वचयत. एज सून एज तुगेलो विजा एक्सपायर जाला
इमिडिएटली ताची एक दिवसा मागीर तुका तांणी चड रावच्या दिनात, तुका डिपोर्ट करतात की प्लीज गो बॅक टू युअर कंट्री. तशींची मस्तीपंता लोक हांगा दिसता की आमी अशी केला जाल्यार आमकां स्वर्गवास मेळटा, आमी स्वर्गा गेला जाल्यार आमी आजीवन थंय स्वर्गांत राबता ती, आमकां बारी लायक फेसिलिटी मेळटा थंय, अप्सरा आसताले थंय लायक सोमरस पिवच्या मेळटा आनी अशें सकट आमकां दिसता. ताजे खातीर मस्ती पुण्य काम करचें आनी पुण्य काम केल्ले मागीर जेन्ना तुमगेलें पुण्य काम सरलें तेन्ना तुमकां परत ह्या जगांत येवका. भगवद्गीतेन तू बारी लायक कृष्णान श्लोकान तू सांगला, तेतम भूत्वा स्वर्ग लोकम विशालम शीने पुण्य मर्त लोकम विशन्ति एवं त्रैधर्माम अनुप्रापन्ना गतागतम काम काम लभंते. कृष्ण कसं म्हणटस, तू कितले स्वर्गा गेले हांगा थंय गेले जायली जेन्ना तुगेले पुण्य एक्सपायर जाले मागीर तुगे विजा एक्सपायर जाले परत तुका याची मृत्यू लोकांत येवका. शिने पुण्य मर्त्य लोकम विशंती, ह्या जगांत येवका. एवं त्रयी धर्म अनुप्रापंता गता गताम काम कामा लभंते, ह्या जगांत तू परत आमी येवका. कळलं? तशींची ताचे फुडेच वर्सान तू गीतेन तू कृष्ण म्हणटा त्रैविद्य काम सोम पापूप पापा यज्ञे इष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यम असाध्य सुरेंद्र लोकम अश्नाती दिव्यान दिवी देव भोगान. देव म्हणटा की जे स्वर्ग लोकांत तू जे लोक सोम रस पिता ती, जे स्वर्गांत विंगड विंगड लोक असतात ती तांणी वेगवेगळे पूज करतात, जे ते इनडायरेक्ट वे पूजा करतात आणि तांगेल वे टेम्पररी हे आसा. आता आमकां दिसता जो स्वर्गाचे राजा आसा इंद्र म्हणून, तर जो इंद्र राजा आसा देवेंद्र म्हणून म्हणटा ती, त्या इंद्र जो आसा पळय तागेल वे पोस्ट आसा तो वे टेम्पररी आसा. म्हणून गीतेन तू कृष्ण क्लियरली म्हणटा आ ब्रह्म भुवना लोका पुनर्आवर्तिनो अर्जुना. मायली ब्रह्मा तुकुन सकडावन तो एकदम सान जो कीड आसा सक्कड जे हे भौतिक जगतान तू आसा ती आणि सकडांक एक ना एक दिवस परत कसं करका आ ब्रह्म भुवना लोका पुनर्आवर्तिनो अर्जुना, परत या पृथ्वी जो या भूलोकांत तू परत ताणी म्हणून हे भारत वर्ष मस्ती महान आसा. कारण की जेन्ना हे भारत वर्ष भुवर लोकांत आमी जन्म घेतात पळय, श्रीमद भागवतमाचे पंचम स्कंदांत वर्णन आसा की जे देवी देवता आसत तांणी प्रार्थना करता आसत ती तांणी सांगतात आसत की आमकां परत हे दिव्य भारत वर्षांत तू आमकां जन्म दिया ती, कारण की हांगा आमी देवाल भक्ती लायक कोण करीत. कारण की स्वर्ग लोकांत इतलं फेसिलिटी आसा, इतले एन्जॉयमेंट आसा, लोक देवा विसरतात ती. आणि हेलिश प्लॅनेटांत इतलं इतलं दुःख आसा, इतलं तपस्या आसा, इतलं कष्ट आसा की देवाल उडगास काडच्याक मस्ती कष्ट जाता आणि तांकां भारी हे जाता. हे भुवर लोक आसा अशी आसा, हांगा देवाक आमी नमगलाली बारी लायक फेसिलिटी आसा आणि विशेष करून भारत भूमी इतलं महान आसा की ह्या भारत भूमीन तू विंगड विंगड देवाल अवताराल जन्म जाल्ला, इतलं सकड अनेक अनेक तीर्थस्थळी आसा, अनेक अनेक सुंदर आणि पवित्र नदी आसा ती, सुंदर सुंदर ऋषी मुनी आणि हांगेले जन्म जाला. म्हणून हे भारत वर्ष मस्ती महान आसा. म्हणून श्री चैतन्य महाप्रभून कसं सांगला, भारत भ्रमिते भारत भूमिते मनुष्य जन्मजार जन्म सार्थक कोरी कर पर उपकार. श्री चैतन्य महाप्रभून सांगला की आम्ही हे भारत वर्षांतू आमगेल जन्म जाला आणि आम्ही भारी गौड सारस्वत ब्राह्मणांत परिवारांतू आमगेल जन्म जाला. अनेक 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 जन्मानंतर आमकां ह्या फेसिलिटी मेळ्ळा आणि ह्या फेसिलिटी आमी कसो करता, आमी देवाले
भक्ती कोरनो आमगेर सार्थक कोरका आणि दुसऱ्याला सार्थक कोरका. म्हणून हे मनुष्य जन्म मस्ती मस्ती दुर्लभ म्हणून अशी सांगतात ती दुर्लभ मानुषम जन्म म्हणून मस्ती जन्म मनुष्य. आम्ही सान असताना एक कोंकणी भजन आम्ही ऐकूच आशिल्ले. उत्तम मनुष्य जन्म हो तू व्यर्थ कोर नुका. मस्ती लोकांना ऐकलं आसच्या पुरो रामकृष्ण अं, रामकृष्ण देवाला नाव घेऊन तुगे जीवन हे करी सफल करी अशी म्हणते भजन असं. उत्तम मनुष्य जन्म हो तू व्यर्थ कोर नका. तर या श्लोकांत तू देव कसं म्हणतस की ब्रह्माजी जो आस पळय ताकू एक दिवस तागेले शरीर त्याग कोरका आणि ब्रह्माजी एक दिवस ब्रह्माजी वे परत ताक या सृष्टीन तू येऊ का परत ताक जन्म घेऊ का. तर ब्रह्माजीलेच कसं म्हणतात ताका तागेले तिकीट कन्फर्म ना आमगेल कसं डिस्कशन असं. म्हणून देव म्हणतस गीतेन तू सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्ष ईशामी मा शुचः. तर देव म्हणता की हे जे जग अस हे दुःखालय मास आणि तू मस्ती दुःख अस आणि तू कष्ट अस हा. पण जो व्यक्ती मिगेल शरणागती घेता मिगेल शरणान तू येता ताका आव तागेल पाप हरण करता आणि सगळ्यात होड मेली ताका आव अभय प्रदान करता. हे मस्ती एक विशेष आणि गुण आम्ही लक्षात दवरका. आता प्रश्न या येता की मस्ती लोक म्हणतात ते प्रभूजी आमगे लाईफान तू भारी लायक चलतस सकड लायक कार्य चलतस लायक असं जेवण लायक मेळटा घर असं गावान तुवे घर असं बंबईन तू घर असं दुबईन तू घर असं अबुधाबीन तू असं सकड लायक असं प्रॉब्लेम ना आमका. रॅली हे जग दुःखालय मस आज ना फाल्ले लाईफान तू प्रॉब्लेम येतालेची. म्हणूनची देवाले भक्ती कोरनू आमक कळका की हे जग अस पळय हे असत मेली टेम्पररी परमानेंट नाही आहे घर. इवन बायबलान तू एक अशी जीसस क्राइस्ट म्हणता ती दिस वर्ल्ड इज लाईक अ ब्रिज टू क्रॉस द ब्रिज डोंट मेक युअर हाऊस ऑन द ब्रिज. तर अशी म्हणला की हे जे जग अस पळय हे ब्रिजाच काम कसले तुम्ही ते ब्रिज आम्ही राबवून थंय घर बनवचे त्या लायक नाही. तशींची हे जग आम्ही कार्य कोरनू आमगेली भक्ती कोरनू देवाक नमगुनू आम्ही परत देवाल धामा वच्चे त्याची एक आमगेले कर्तव्य. तर मस्ती पण तर लोकांक दिसता की स्वर्ग लोकांक तू मस्ती लायक व्हेरायटी असं थंय विंगड विंगड भोग असं एन्जॉयमेंट सफरिंग असं डिफरंट स्टँडर्ड ऑफ लाईफ असं हा. ते सक्कड कडेन एक प्रॉब्लेम कॉमन असं जन्म मृत्यू जरा व्याधी. कृष्ण गीतेन तू म्हणता जन्म मृत्यू जरा व्याधी दुःख दोषाणुदर्शनम. या चार वस्तू सगळ्यांत कॉमन असं जन्म मृत्यू जरा व्याधी. तर आम्ही खंय गेलाली आमकां हे प्रॉब्लेम आसची आमकां दिसता अरे हांगाशी असं हांगितलं फेसिलिटी मस्ती प्रॉब्लेम आसच्या पुरो. एक हाय एंड साऊथ बॉम्बेन तू लायक लोकॅलिटी गेला थंय भारी लायक आसच्या पुरो प्रॉब्लेम सगळ्यांक असं जन्म मृत्यू जरा व्याधी. शिला प्रभुपादान एक्झाम्पल दिवचे असं प्रभुपाद म्हणता दिस मटेरियल वर्ल्ड इज लायक अ प्रिझन हाऊस. मेली हे जग एक जेला समान असं आणि हे जेलान तू मस्ती पंता क्लास ए क्लास बी आणि क्लास सी असता. एकदम लो क्वालिटी लो क्लासाचे एक प्रिझन असता थंय एक प्रिझनान तू 100 लोक असतात ती फॅसिलिटी लायक ना. मेरे बी क्लास असता थांग तुझे 5-10 लोक असच्या पुरो. आणि मागीर एक VIP क्लास असता मस्ती पण कोण पॉलिटिशियन जो मस्ती हाय प्रोफायल क्रिमिनल असच्या पुरो
तागेले खातीर इंडिव्हिज्युअल फेसिलिटी आसता, थंय इंटरनेट कनेक्शन आसच्या पुरो, मोबायल आसच्या पुरो, टीव्ही आसच्या पुरो. तर प्रभुपादान म्हणचे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी असल्यार कसं करचें आसा आमकां? एट दी एंड ते प्रिझन हाऊसच न्हय. तशींची मस्ती पंत आमकां दिसता की हांव हांगा आसा, हांव थंय आसा, म्हगेल हांगा सकट फेसिलिटी आसा. बट एंड ऑफ द डे हे जग एक प्रिझन हाऊस आसा. म्हणून बेस्ट आमी कसं करका, आमी हे प्रिझन हाऊसांतून भायर कशें येवचें ताजे वयली डिस्कस करका. आनी ताजे खातीर बेस्ट आमकां फेसिलिटी हेच आसा की हे जगान तूं, हे भारत वर्षान तूं आमकां जग मेळ्ळा, आमकां जन्म मेळ्ळा म्हणून आमी ताजे साक्षात्कार करून आमी ताका हे करता. श्रीमद भागवतमान तूं विंगड विंगड कथेन तूं आमी दिसता की इंद्र जो आसा पळय तो संपूर्ण 33 कोटी देवी देवताचे जे स्वर्गाचे राज आसा जाल्यार हर एक पास्ट टायमान तूं हर एक भागवताच्या एपिसोडान तूं आमी पळयता ती ताका पाप मस्ती इनसिक्युरिटी आसा. कोणे चड यज्ञ तपस्या केला तो थंय कोणाक अप्सरा पेटोवन तागेली तपस्या भंग करता. आमी शास्त्रांत उदाहरण पळयला की विश्वामित्र ताण मस्ती तपस्या करचे केलेली तेन्ना ताणें मेनका पेटयले आनी मेनका पेटोवन ताणें ताजे भंग केले. आनी इंद्राक वतस की हांण मेजून चड तपस्या केलेली हाका मेगेल पोस्ट मेळटालें. तशींची हे भागवताचे 4 स्कंदान तूं पृथू महाराजाल काणी येता आनी त्या पृथू महाराजाल काणीन तूं अशी आमी आयकतात की कशी पृथू महाराज जे असतात तांणी अश्वमेध यज्ञ करतात. तांणी 99 यज्ञ करतात आनी 100 कोर्ण तांणी कंप्लीट करचे वतात तेन्ना इंद्र जे आसा तांणी एक साधूच्या रुपान तूं येता ती आनी तांणी तांगेले ते घोडा चोरी करून वतात. आनी जेन्ना पृथू महाराजाक कळटा की अरे हो इंद्र अशी करतस म्हूण तो पृथू महाराज तागे लागीं फायट करचे वता. तेन्ना ब्रह्माजी येवन ताका एक्सप्लेन करता की न्हय 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 अशी करूं नाका. इंद्राक तागेले ते स्वभाव आसा तुमी अशी करूं नाका ती तुमी मस्ती व्हड राज आसा. जिवनाचे उद्देश खाली हे अश्वमेध यज्ञ करचे न्हय, देवाक प्राप्त करचे हे जिवनाचो उद्देश आसा. ताका 100 कोर्ण तो आज इंद्र जाला जायली तूं 99 तुका देव प्राप्त जाता. आनी ते आयकून जेन्ना तो आयकता तेन्ना साक्षात विष्णू तांकां दर्शन दिवचे येता ती. तर अशी विंगड विंगड काणी आसा. त्या विंगड विंगड काणीन तूं आमी पळयतात की कशी इंद्र जो देवादी देव म्हूण म्हणटा ती सगळ्यांत ताका वें मस्ती हे आसा इनसिक्युरिटी आसा. जायली आमी बली महाराजाल काणी पळयली. बली महाराज पळय तागेल्या सकड आशिल्ले तो इंद्रावन पॉवरफुल आशिल्लो जाल्यार ताणें कसो विचार केलो की आज देव म्हगेल घडकड आयला आनी आज देवाक हांव प्रसन्न केलाली हांव म्हगेल लायफ सक्सेसफूल करचो जाता. ताण हे स्वर्ग हे लोक ते लोक ताजे खातीर तो चड हे करनी. ताण विचार केलो की आज म्हाका देवाक आत्मनिवेदनम करच्या चान्स मेळटस म्हणून हांव आज फूल टायम हे करता. तशींची हायर प्लॅनेटरी सिस्टम ब्रह्माजी आसा. ब्रह्माजी इतलो व्हड लायफ स्पॅन आसा. तागेले 7 कल्पास लायफ आसा. एक कल्प मेळ्ळी 1000 सायकल ऑफ सतयुग, द्वापरयुग, त्रेतायुग एंड कलियुग अशी तशी ताजे लायफ स्पॅन आसा. 1 डे ऑफ ब्रह्मा इज 4.32 बिलियन इयर्स अशी म्हणटात. इतलो व्हड लायफस्टायल आसा. तर एट दी एंड कसो जाल्लें तागेले न्ही लायफस्टायलान ताका वे पुनर्जन्म घेवका आमकां वे पुनर्जन्म घेवका. कळ्ळें. तर म्हणून शास्त्रांत तूं बरयला की लायफ व्हड जावन इम्पॉर्टंट ना, ते लायफान तुमी कसं करता ते वस्ती इम्पॉर्टंट आसा. श्रीमद भागवताचे 2nd चॅप्टरान तूं परीक्षित महाराज खाटवांग महाराजाले उदाहरण दिता ती. तांणी सांगता की खाटवांग महाराजाने भारी सान टायमान तांणी देवा प्राप्त केल्या. तशींची आमगेल्या जितले टायम आसा तांतूं आमी देवाल भक्ती करून देवा प्राप्त करचे ट्राय करका आनी एक दुसऱ्याले भक्ताले असोसिएशन घेवन आमी देवाक कशी प्लीज करचे, देवाल डिवोटीजाक कशी प्लीज करचे ते आमी कार्य करका. तर एट दी एंड तुमकां आज जे आमी डिस्कस केले
अवर युनिवर्स वयरी आणि अवर युनिवर्सान तू विंगड वर्ल्ड डिस्कशन आसा ती कशी विंगड विंगड प्लॅनेटरी सिस्टम आसा आणि हर एक हान तू देवालय क्रिएशन तुकून हे सगळं येता म्हणून आज आम्ही डिस्कशन केला तर आज आम्ही हांगा हे कथा वयर विराम करूया कोणाला काही प्रश्न आसा काही डाऊट असल्याला आम्ही डिस्कस करूया हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभू. मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी. तुम्ही इतले चंद करून आमकां सगळे एक्सप्लेन केले आजी. थोडे पॉइंट्स अशी आय जस्ट कंटिन्यू. ब्रह्माजील वैकुंठाचे वचचे इन्स्टन्स एक्झाम्पल घेऊन तुम्ही आमकां सांगले कशी आमकां इगो सोडका आनीक देवाल भक्ती केल्यारी कृष्ण आमकां हे दुख्खालय देखून भायर काडताची आणि तांतू आमकां मदत करताची. विंगड विंगड युनिवर्स आसा पण सगळे कडेन हे एक इम्पॉर्टंट प्रिंसिपल. देवान हे भौतिक वर्ल्ड क्रिएट केले ते आमगेल कार्य करून परत आमकां देवा कडेन वचका अशी आमी कार्य करका. देवा लागी 14 प्लॅनेटरी सिस्टमाचे तुम्ही वर्णन केले आणि आम्ही कितले पुण्य केले कितले पाप केले री दोन्ही आमकां वेगळे वेगळे भोगका पडता. देवाल भक्ती करून हे टेम्पररी वर्ल्ड दाखून भायर येऊन आमगेल कार्य करून देवा लेगी देवाल धामा वच्चे हे आमगेल कार्य उरका. जन्म मृत्यू जरा व्याधी हे चार सगळ्यां तुले कॉमन आसाची आणि हे प्रॉब्लेम सगळ्यांक आसाची. जीवनाचे उद्देश देव प्राप्त करचे उरका आमकां. लाईफ कितले व्हड जावचे ते इम्पॉर्टंट ना. आमगे लायफान तो आमी कसं केले ते इम्पॉर्टंट आसा. डिवोटी असोसिएशन करचे आणि हाऊ वी कॅन प्लीज कृष्णा अँड डिवोटीज ते आमगेल मेन कार्य उरका. थँक्यू अँड हरे कृष्णा प्रभू. सगळ्यांक आतां विनंत करता कसले क्वेश्चन जावो असलेरी आतां निमगियाची. हरे कृष्णा प्रभू बहुत मस्त मस्त धन्यवाद भारी लाईक कोण तुम्ही एक्सप्लेन केले. प्रभूजी मस्त मस्त कोण ऐकत असतं जाल्यार एक सिली डाऊट्स येता असं. सिली डाऊट म्हळ्यार आता मेटिरियल वर्ल्ड म्हळ्यार खाली आमगे भूमीक मात मेटिरियल वर्ल्ड माता की भुवर लोक स्वर्ग लोक तपलोक महरलोक जनलोक ह्यावेळी नाश जावचे हा काय मेटिरियल वर्ल्ड म्हणताची प्रभू. वय त्याच्या मी आज डिस्कस केलं नव्हे 14 हा प्लॅनेटरी सिस्टम आणतो हे सकड मटेरियल वर्ल्ड आणतो येता तांतू ओके भूमी जे आसा ते एकदम मिडल आणतो असं वयरची जे 7 प्लॅनेटरी सिस्टम आसा ताका हायर प्लॅनेटरी म्हणटा ती तगूचे लोअर म्हणटा ती जर त्या 14 प्लॅनेटरी सिस्टम हे पूर्ण मटेरियल वर्ल्ड आणतो येता. ओके थँक्यू प्रभू. हरे कृष्ण प्रभू. हरे कृष्णा. आता डाऊट निम्गे लायक कनेक्ट जावनो आता भूमी म्हळ्यार आमी भूमी घेताची करताची त्या मेटेरियल वर्ल्ड रिलेटेड जाता की कशी. वय मटेरियल वर्ल्डच न्हू हे मटेरियल वर्ल्ड मेली मृत्यू लोक मेली हांगा जन्म मृत्यू जरा व्याधी आसा म्हणून हे मटेरियल वर्ल्ड. स्पिरिच्युअल वर्ल्ड मेली थंय मृत्यू ना या जन्म मृत्यू जरा व्याधी ना. भगवद्गीतेचे 15th चॅप्टराचे 6th श्लोकांत तू देव स्पिरिच्युअल वर्ल्ड कसं म्हणटा सर. न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यत गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम. देव म्हणटस मेगेल जे स्पिरिच्युअल वर्ल्ड असता तू सूर्य आणि चंद्र ताची गरज ना कारण की मेगेले बॉडी जितले इफल्जन्स आसा इतले लाईट आसा ताजेना ते इल्युमिनेट जाता म्हणून. आणि जो मेगेल धाम येता यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम. तर ते स्पिरिच्युअल वर्ल्ड आसा आणि हे मटेरियल वर्ल्ड आसा. तर या मटेरियल वर्ल्डान तू आम्ही कसले केलेली ते असं तसं टेम्पररी आसा म्हणून कृष्ण म्हणटा हे जग आस पळय
माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम. हे जग दुःखालयम वे असं आणि अशाश्वतम वे असं. अशाश्वतम म्हणजे टेम्पररी, कळवाय. तर हे जग टेम्पररी वे असं आणि दुःखालय वे असं. म्हणून आमकां हातूंत भायर गेलो भायर करच्या खातीर कसो करता, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम निपुणवंती महात्मानाम संसिद्धीम गती. तर जे लोक मिगेल शरणां येतात ती तांणी हातूंत भायर पडतात. येस माताजी. प्रभू आता आम्ही भू आणि भुई ಒಟ್ಟು काम करत असल्यारी त्यात देवा खातीर काम केलं म्हणजे जायना. देवाली भूमी देवी देवाली हे असं जेली हा हे एक टेम्पररी वर्ल्ड म्हणून आणि कळलं. आमगेल जे ऍक्च्युअल घर ते स्पिरिच्युअल वर्ल्ड म्हणून. आता आम्ही जग आणतो आयला ती ते आम्ही एक टेम्पररी वर्ल्ड आणतो आयला. देवान हे एक आमगेल खातीर क्रिएट केला. हा तुमकां एग्जाम्पल दिवच्या खातीर सान असताना सांचेल्ली असता ती तांणी आमगेला आम्माला वतात आणि आम्मा सांगतात की आम्मा म्हाका किचनाक कुकिंग करता म्हणून. तर होय. देव म्हणटा आम्मा म्हणटा ना देवा हांगा कुकिंग करचें जायना, हांगा गॅस आस, हांगा तेल आस, मस्ती रिस्की आस म्हणून. आणि ती चल्ली म्हणटा ना ना म्हाका एक कुकिंग करता म्हणून. मागीर आम्मा म्हणटा ओके फाल्यां तुका हांव नवीन किचन हाडटा म्हणून. मागीर ती मार्केटाक वता आणि ते सान खेळची किचन असता पळय, होय होय. सान कुकर, सान गॅस, आम्ही सान खाल्लं. हे ते घेवन येता आणि सांगता की हां तू कुकिंग कर म्हणून. तर मागीर ती चल्ली सकाळ सांजे थंय कुकिंग केलें मागीर सांजे आम्माला येता आम्मा म्हाका भूक लागला म्हाका खावच्या दी म्हणून. मागीर आम्मा म्हणटा अरे हांतू तूं इतलें कुकिंग केलें ताजें कशें जालें तांतू खा म्हणून. मागीर ती म्हणटा न्ही म्हाका हें नाका म्हाका तें जेवण जावं म्हणून. तशींची देवान आमकां एक्सप्लेन करचें सांगला की ह्या जगान तुमकां खूश मेळना म्हणून. जाली कृष्ण गीतेन तूं म्हणटा इच्छा द्वेष समुत्वेना. आमकां एक इच्छा आशिल्ली की आमी वे देवा म्हणके जावका, आमी वे देवा म्हणके एन्जॉय करका, आमी वे कसो म्हणटा भोगता जावका. म्हणून देव म्हणटा की तुमकां ह्या जगान हांगा स्पिरिच्युअल वर्ल्डान तुमकां हें करचें जायना. तुमकां ट्राय करचें जाय हांव तुमगेले खातीर एक विंगड जग निर्माण करता. म्हणून देवान हें मटिरियल जग केला. आणि हें मटिरियल जगान देव तुमकां म्हणटा तुमी एन्जॉयर न्हू तुमी ट्राय करया ती. तुमकां कसा करचें करया ती. जेली एट दी एंड हे दुःखालय असं म्हणू आणि एट दी एंड लास्ट तुमकां कळगा की ह्या जिवनान तुका चलेना खाली देव मात्र असं म्हणून देवान हे फेसिलिटी क्रिएट केला. एट दी एंड दिस इज सपोज टू फ्रस्ट्रेट अस म्हणून देव परत आमकां म्हणटा की तुमी मेगेला येया ती आणि मेगेला आयला ताजी कसं एडवांटेज म्हणून देवान सांगला तशी. हरे कृष्ण. प्रभू अनेक नेमका आता सಣ್ಣ असताना फॉर एक्झाम्पल 18, 19, 20 या प्रायरी बर्थ आणि डेथ दॅट इज द रियालिटी ऑफ लाईफ म्हणून ಗೊತ್ತು असल्यारी त्या मन येना म्हळ्यार त्या यूथांक यूजली त्या इवन हांव फॉर एक्झाम्पल आय ट्राय टू गो बॅक हांव मातशें वचून थिंक केला री हांव जाल्यार मे बी 20s असताना हांव डेथा ಬಗ್ಗೆ आलोचना करनाशिल्ली. कशान खातीर ते येना ते युजली म्हळ्यार भंय आसना भंय म्हळ्यार आसना डेथ म्हळ्यार त्या टायमार हाऊ नाही टू कशी असता हाऊ टू कशी एक्सप्लेन दिस म्हळ्यार कशी इट इज अ रियालिटी एक्सेप्ट कोरका बट वेन वी आर यूथ दिस मच ऑफ सिरियसनेस म्हळ्यार इतले नमने डीप जावन इतलेची लाईफ म्हळ्यार डीप त्या टायमार येना युजली दॅट इज वॉट मगेल मेमरी तशी दिसता आसत. नाही देवान तशी सृष्टी केला की हा सान असताना ताका सकड समजच्याक मस्ती वेळ लागता. अशी हम्म, जन्म आयल कुडले फर्स्ट दिवसक ताका जग कळना तशी ना मस्ती ताका संघर्ष करका पडता. ताका सकड हम्म, शिकका पडता. तो लास्ट लायफान तो ऑलिम्पिकाच गोल्ड मेडलिस्ट आसच्या पुरो. नेक्स्ट हा लायफान ताका परत वॉकिंग करच्याक, चमकुच्याक, उठावच्याक, धांवच्याक सकड शिकका. बरोबर न्हय? तशींची देव आमकां सकड शिकयतच की हें जग आस पळय तें तुमकां इन्स्टंटली मेळना. सकडाक तूं मेहनत करका, सकडान हम्म, तुका इवॉल्व जावका आनी सकडान तूं एक मॅच्युरिटी डेव्हलप केले मागीर हगूर हगूर आमी शिकता ती. तर हम्म, देवान ही सृष्टी करताना फर्स्ट 5 की 10 वर्सान तूं आमकां जग कसं करच्या खातीर की आमकां इतलो टायम वता.
मागीर 10 वर्सां मागीर हगूर हगूर आमी स्कुला वता ती बेसीक आमकां कळटा, एज्युकेशन कळटा, मॅथ्स कळटा, हे सकट कोण मागीर आमी कॉलेजा वता आनी हगूर हगूर आमकां कॉमन सेन्स कळटा की जग कसले म्हणून. आनी मागीर हगूर हगूर आमकां दिसता की हे जग कशी चलता. आनी अनफॉर्च्युनेटली आतां लायफान तूं सांज चड पासून ताका एक मटेरियलिझम म्हूण शिकयता ती. आमी लायक खावका, लायक एन्जॉय करका, पार्टी वचका, हांगा थंय वचका. जर त्याची आमी सानपणान ताका देवा विशीं सांगलाली, ताका हम्म. सानपणान हगूर हगूर ताका तें सेल्फ रियलायझेशन कळटा. बरं. आमी गौतम बुद्धा लायफ ऐकलाली. गौतम बुद्धा लायफान तुमी पळयलाली तागेले अन्नान इतलो व्हड ताका मेहलान दवरलेले आनी ताका अगदी खरं. देवता विशयी केन्नाय सांगनी. तर तो विचार. एक दिवस एकलो तो कोणा वटू भायर जगा पळोवचे वता. आनी हम्म. तेन्ना तो फर्स्ट टायम जेन्ना तो डेड बॉडी पळयता तेन्ना तो निमगिता हे कोण म्हणून. मागीर तोंड तागेले वटू वचील तो म्हणटा की रे हो मनीस मेल्लो म्हणून. मेल्लो म्हळ्यार कसं जाल्लें? अरे सकट मरता ती, तूं हे मरता, हो हे मरता म्हणून तो सांगता. हम्म. तेन्ना तो विचार करता की अरे मिगेला इतलो दुड्ड वचो, मिगेला हेस, मिगेला तेस जायल हांव एक दिवस मरत म्हणू. हांव कसले फायदे या जिवनाचे. म्हळ्यार तो घडकड वचून तागेले आनमा निमगिता आनी दॅट इज द टायम ही गोज अँड ट्रायज टू मेडिटेट अंडर द ट्री आनी तेन्ना ताका तें सेल्फ रियलायझेशन येता. तशींची सानपण जो न्हू आमी जशी प्रल्हाद महाराज आसा, प्रल्हाद महाराज सानपण दोन तांणी भक्ती कोरता म्हणून अशें सांगलां. कौमारम आचरति प्रज्ञोत धर्मान भागवताम इहा दुर्लभम मानुषम जन्म तद अधम अध्रुवम म्हणून अशें म्हणलां. म्हणून ल्हानपणांतून हगूर 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 आमी ऐकलाली एक टायमान तूं आमकां मॅच्युरिटी येता आनी तेन्ना आमकां हगूर हगूर कळटा. तशी म्हगेली अंडरस्टँडिंग. तर हे इन शॉर्ट देवाले हे मॅच्युरिटी देवाले सिस्टम आसा. हगूर एक ओके. टायमार आमकां हगूर कळटा आनी ताजेर आमी एक्ट केल्याली आमी मुखार हे करूं येता. आनी जे तुमी म्हणटात ते इतलें इझी ना ऐकून इतलें वगी रियलायझेशन येना. एक आसता नॉलेज, एक आसता राईट. इन्फॉर्मेशन आनी एक आसता ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणून. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्णा. मुरलीधर चरण प्रभू.